पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायला। ह्या 40 प्रकल्पांमदी फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारित डिजिटल संग्रहालय आणि पर्वरे टाउन स्क्वेअर उबारपाचे थारायला। फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टाउन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा। तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया। येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा। आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा। तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा, त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा। आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टाउन स्क्वेअर एक प्रपोज टाउन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला, त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा। म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले आणि हे दोन व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खाते करता। आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली। अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।